मडगाव वाठारात महत्वाचे उदरगतीचे प्रकल्प सुरू करपाची घोषणा मडगाव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केली। बऱ्याच काळासावन हुमकळत आशिल्ल्या हायड्रॉनिक पार्किंग प्रकल्पाचे काम बेगीनच सुरू जातले। ते भायर एमएमसी इमारत आणि गार्डनाचे नवनिर्माण रोखडेच सुरू करतले अशी माहिती पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली। पळयात पार्किंग प्रोजेक्टचे सगळे टेंडर बिड ओपन जाला, फक्त बिड्स ओपन जावपाची आसा। ह्या दिसा भितर केन्ना जातले तातूंत भितर म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगेचे रेन्युवेशन हाजी टेंडर ओपन जालो 2000 फायनान्शियल बीड 14 तारखेक ओपन जाता। फायनान्शियल बीड ओपन जाला म्हणटकीर आमी वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली वतली आनीक एक थोड्या भितर मातशें डिसेंबरांत तरी म्युनिसिपालिटीचे रेन्युवेशन काम स्टार्ट जावपाक। गार्डनाचे ऑलरेडी आमी गार्डन त्या सायडीक गणपती पुजता पळय ते रेन्युवेशनाक केल्लें आनीक मागीर सगळे आमचे जे लेबर रावता तेंय आतां एक 15 मिनटां पयलीं ताजें प्रेजेंटेशन पळयलां, चीफ ऑफिसरान प्रेजेंट केलां। हांवें ताका मातशें थोडे तातूंत चेंजीस करपाक लायले। म्हणजे तें गार्डनाचें कितें वयत्या सायडीचें आसा पळय ताणें तें चड फॅन्सी केलां कळ्ळें न्ही, मागीर मातशें रेक्टिफाय करपाक बरें प्लॅनिंग केलां। भायले सोफा सगळे काडटले तें कळ्ळें आनी ताणें बऱ्यांतलें बरें डिजायन केलां, म्हणजे बरो डिजायन केला। सो टोटल लूक ह्या गार्डनाक येतली कळ्ळें। सो कंप्लीट जावपाक टायम लागलो। टोटल आमी ताका चड सगळ्या टोटल ग्रीनरी ग्रीनरीचे जाता तितले भितर लॉन आनी हे झाडां डिफरंट म्हणजे बरे बरे झाडां अशें आमी ताका प्रपोज केलां। ताणें म्हणलां की सोमार नाल्यार मंगळार म्हणल्यार परते सगळे चेंजीस करून हाडून आमकां प्रेजेंटेशन दाखयता आसा। तो फावंटन बंद पडला खंयचो गार्डन आतां जालें मरे, आतां हे सगळे नवे चेंजीस करतकीर सगळें फूल जालें। आतां केन्नाची गोश्टी ते फावंटन म्हणटा तूं येवपाक पयलींची गोश्टी। पार्किंग कितले गाडयांचो प्रोजेक्ट? पार्किंग अराउंड 70